न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंय आमचें ल्हान राज्य आसलें तरी गोंयान सद्या खुबश्यो अश्यो घडणुक्यो जातात ज्यो संवसारीक मळार फामाद जातातूच। पूण सद्या गोंयान कितें घडलां, आयज गोंयान कितें जालें, खंयचो गांव धगधगलो, खंयच्या शारान खंयचो गुन्यांव जालो, खंयची संस्कृतीक कार्यावळ जाली, गोंयान सद्या चलता तरी कितें हाची उमळशीक आमी तुमकां साताच्या आमच्या बुलेटिनान दाखयताच। पण ताचो ल्हानसो एक इनसायट आमी तुमकां ह्या आमच्या गोमंतक न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान दिता। सर सुरवेग आमी ह्या आमच्या न्यूज डेस्क एडिटरा कडेन आनी जाणून घेवया आयज ताणें खंयची बातमी केल्या ती। सुशांत, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयच्या दिसांतली सगळ्यात म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार स्मार्ट सिटींतलो स्मार्ट गोंधळ अशें म्हटल्यार चुकीचें ठरचें ना। स्मार्ट सिटीची जेन्ना पणजे कामां जातालीं तेन्ना तुमी पळयलेंच आसतलें की सगळे कडेन खणून दवरिल्लें धुळीचें साम्राज्य सगळे कडेन आसलें। कांय कडेन जाल्यार रस्त्याक फोंडकुलां पडून ज्यो टँकर आहात ते भितर गेल्ले, कांय कडेन गाडयो भितर गेल्ल्यो। असोच आयज रायबंद्रा एक अशीच घडणूक घडल्या। कामगार ते एक चरी मारलेली स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर। चरी मारता तेन्ना 2 कामगार भितर पडले खंय आनी एका कामगाराक जाल्यार जाग्यारूच मरण आयलें। दुसऱ्याक काडटा म्हणसर भरपूर वेळ जालो आनी त्या उपरांत ताका जीएमसीन भरती केलो। हो कामगार न्हू सामकी अशी उबी चरी आसली, भितर आडकून पडलो, ताका भायरय काडपाक मेळना आनी कितेंच जायना। लास्ट JCB हाडले आनी सुमार एक वरभराच्या कवायती उपरांत त्या कामगाराक भायर काडलो। भायर काडटा म्हणसर ताजो जीव गेल्लो। दुसऱ्या कामगाराकय नशिबान वाटयलो। उजो पालोवपी दळ टायमार घडणूक थळार पावले म्हणून बरें आसा, नाजाल्यार तोय बाबडो मरपाचो। सो एका कामगाराचो जीव गेलो, दुसऱ्याक वाटावपाक यश आयला खरें, पूण ताका खूब दुखापत जाल्या। तो जगता की वाटावता अशी परिस्थिती आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनांत। दुसरी म्हत्वाची बातमी अशी ती इको सेन्सिटीव एरिया आनी इको सेन्सिटीव झोन हो सद्या बोवाळ चल्लेलो आसा। इको सेन्सिटीव एरियाची जी तज्ञ समिती आसा ती गोंयान आसा। आयज काणकोणा खोला वाठारांत एक बसका जाली। बसका घेवपाचीच नासली एक्चुली, की हे जे वांगडी आसात तज्ञ समितीचे ते तयारच नासले, की तांकां ऑथॉरिटीच ना की अशी बसका घेवन लोकां कडेन उलोवप करूं। पूण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी फुडाकार घेवन ही बसका घडोवन हाडली आनी ताणें समितीच्या वांगड्यांक लोकां वांगडा उलोवपाक लायले। तज्ञ समितीन सांगले ते प्रमाण इको सेन्सिटीव झोनान उदरगत करूं येता, पूण ताका कांय मर्यादा आसात। महाबळेश्वराचें तांच्यांनी बेस बरें उदाहरण दिलें की महाबळेश्वर इको सेन्सिटीव झोन आसा, थंय कशे पद्दतीन उदरगत केल्या। सो गोंयांत तशी उदरगत करूं येता। जो इको सेन्सिटीव झोन आसा खोला, गांवडोंगरी, खोतीगांव, सावड्ड्या आनी हेर बाकीच्या वाठारांनी तो इको सेन्सिटीव ड्राफ्टांत कांय वाठार असो घातिल्लो आसा जो थळाव्यांक नाका की हो वाठार भितर घालूंक जाय त्या ड्राफ्टांत। आनी जालो जाल्यार खंयचीच रिस्ट्रिक्शन येतली, ती परत मागीर ताचे परिणाम कितें जातले हाचेरय सविस्तर चर्चा जाली। सो तांच्यांनी एक सुचोवणी केली की हे विशींचो जो एक अहवाल आसा जो राज्य सरकारान केंद्राक दिवचो, म्हणजे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तांकां दिवचो। फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीन सांगल्या उपरांतच ती खंय हेतून बदल करूं शकता, ताजे उपरांत कांयच जावचें ना। सो ही सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली।
थँक्यू सुशांत, तूं बरी आमकां इनसायट दिली आसा. हांव तेंच सांगतालें की गोंय आमचें उदरगत करता खरें, पण ॲट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट जर ही उदरगत जातालें नक्कीच ती खरीच वायट बाब आसा. त्याच्या बाबतींत सिरियसली विचार जावपाक जाय आनी गांवाचें गांवपण राखपा खातीर गांव राखात हो मॅसेजूय आमी तुमकां गोमंतक टीव्हींतल्यान दिता. आमी फुडें वळया आमच्या सब एडिटर कम यंगस्ट अँकर समिधा कुंकळकरा कडेन. समिधा, आयज तूं खंयची बातमी जाणून हाली अपघाताचे प्रमाण वाडतूच आसा, तुम्ही जाणाच आसतले. आणि अशीच एक घडणूक काल गिरी पेडे महामार्गाचेर घडल्या. थंय हिट एंड रन अशी एक केस जाल्ली आसा, जातूंत साई संतोशी कोल्ड ड्रिंक्साचो मालक जो आसा प्रदीप नार्वेकर हाका मरण आयिल्लें आसा आनी ताज्या गाडयेक दुसऱ्या गाडयेन धपको दिवन थंयच्यान फुजो काडिल्ल्यो. तर आतां प्रश्न असो पडटा की ताका जी गाडी मारल्या ती गाडी एका एडवोकेटाची जावन आसा आनी ताजें नांव जावन आसा मिलिंद नायक. तर तो एक स्वता अदवोगात जावन ताणें नेमांचें उल्लंघन कशें केलें ना काय असो प्रश्न पडटा. थंयच्यान फुजो काडल्यो, ताणें परवाच केली ना, तो मनीस कसो आसा कांयच केली ना, थंयच्यान ताणें फुजो काडल्यो. तर ही पुराय बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमचे 7 PM बुलेटीन. आतां आमी नेक्स्ट वळया आमच्या उशा झारावकरा कडेन. उशा, आयज आमची दुर्गा शक्ती व्हायट ड्रेसान तुमकां दिसता, पण उशा सदींच बातम्यो बरयतना सडेतोड बरयता. उशान आयज खंयची बातमी केल्या उशा? आयज साकळे विठ्ठलापूर हांगा प्रेमीन शेटान, आमदार प्रेमीन शेटान अचकीत भेट दिली आनी जे मिड डे मील दितात पळय भुरग्यांक तितून जो पुलाव दितात तितून भाजी कमी आसलेली आनी तेणी मुख्याध्यापका कडेन उलोवन सांगलां की ह्या जो खाणाचो दर्जो आसा तो वाडोवचो, कारण जे भुरग्यांक मिड डे मील दितात ते बऱ्या प्रमाणात दिवचे. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती गोंयकारां खातीर उमेदीची आसा. नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता आनी हे खातीर जी तयारी आसा ती निमणे पावण्याचेर पावलेली आसा आनी कांपालार खेळागांव तयार करपाची सुरवात चालू आसा. ह्यो आमच्यो दोनूय पुराय बातम्यो पळयात 7 PM बुलेटीन. उशान आयज मिड डे मिलाचो विशय काडला. खरेंच भुरग्यांक जे तुमी टिफीन दितात, जो भुरग्यांक जे सरकार मिड डे मील दिता ती क्वॉलिटी तो दर्जो राखपाची गरज आसा. बऱ्याच वेळार अशें जायते वेळार दिसून आयलां की खंय तरी पाल मेळिना जाल्यार आनीक कितें किडी पडल्यो जावं आनीक कितें. तुमी भुरग्यांक जेन्ना माध्यान्न आहार दिवपाची जबाबदारी घेता ती जबाबदारी तुमी तितले सक्षमपणान पेलपाक नाका काय? पालकांनी तुमचेर कसो विस्वास दवरप? जावं सरकार दर वेळा प्रत्येक खंयच्या त्या आप मजत गटाच्या बायलांक आसूं, जावं त्या गटाक आसूं, जावं त्या आनीक कोणाक जेका टेंडर दिला तेचे कडेन कसो वयतलो? म्हणून अशें जर कोण करता ह्या घाळपणाक त्या मनशांचेर जावं त्या गटाचेर जावं त्या कंपनीचेर खरपणान कारवाय जावपाची गरज आसा. आमी नेक्स्ट वळया, कारण हो विशय भुरग्यांचो, विद्यार्थ्यांच्या जिवाचो आसा. आमी नेक्स्ट वळया आमचो सिनियर रिपोर्टर समीप नार्वेकरा कडेन. समीप, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज मेन विशय म्हणटा तो रस्ता वयल्या फोंड्याचो. विधानसभेन सांगलेले पावस येतकूच जितके फोंड आसात ते फोंड पुरयतले म्हणून. मिरचे रस्त्याची सामके अवतिकाय जाल्ले आनी व्हडले फोंड आमकां रस्त्यार पळोवपाक मेळटले. ते आतां जेट पॅचरा वरवीं वयर तांकां पॅच मारले आनी पुरल्यात. काँग्रेसीन असो दावो केला, काँग्रेसीन खंय 2 दीस पयलीं शिटकावणी दिल्ली, समज हे फोंड पुरयना जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करतले म्हणून अशी शिटकावणी दिल्ली. आनी अशें सोशल मिडिया वरवीं तेंच्यांनी जागृताय केल्ली. ती शिटकावणी पळोवन सरकाराक जाग येली आनी काल तेंच्यांनी पॅच मारले. थंय वचून तेंची स्वताची तोखणाय केली, आमकां लागून हें जालें, पेडे बिडे वाटले. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता, क्रेडीट कोण घेवन, पूण हो मेडशे रस्तो वयता हांगासरल्यान सांताक्रूज जे जंक्शन आसा, जो मेरशे वयल्यान मेन रोड वयता, तो विशय म्हणटा तो पयलीं रस्त्याचो गोमंतक टीव्हीन हायलायट केल्लो 4थी पयलीं. ह्या रस्त्याचेर आमी तो विशय आवाज काडून दवरलेलो आनी आरजीच्या फुडाऱ्या बरोबर तेंच्यांनी आमच्या कडेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना हेंचेर खूब फार काडलेलो आनी हो विशय म्हणटा तो आमी लावन धरलेलो तेन्ना. आनी काल तो खंय तरी पॅचअप जालो, पूण पॅचअप म्हणटा तो जेट पॅचरान ते पॅचअप करता, पूण ते वयल्या वयर असो काँग्रेसीन आरोप केला. आनी अमित पाटकरान म्हटलें जे जेट पॅचरा वयल्यान तुमी ते हें करता, पॅच मारता डांबराचें, ते शेण लायल्ल्या भशेन तेणी काडून दाखयले सगळे डांबर ते वयल्या वयर, ते फाल्यां पासून वचत करतालो हो सामको हॉटमिक्स करात. आनी ते म्हणटा कितें हे जेट पॅचरार बी डांबर करप हो व्हडलो स्कॅम आनी हितून ह्या करप्शनान PWD मंत्री निलेश काब्रालूय हितून इनवॉल्व आसा म्हणून. मागीर एक दुसरो विशय येयलो तो इको सेन्सिटिव्ह झोन. काणकोणा एक मिटींग जाली इको सेन्सिटिव्ह झोनाची, सावथ गोवाचे त्या वाठारांतले आनी काणकोणच्या लागसारच्या वाठारांतले थंयसरले आमदार म्हणात, पंचायती, पंच सदस्य, सरपंच, ZP थंय हेजेर असले सुचोवणी दिवपाक. ह्या मिटिंगेचेर सेक्रेटेरियेटान मंत्री आनी सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसायान म्हायती दिली, तो थंयसर आसलो. तेणी म्हटलें कितें
तेंच्यांनी इको सेन्सिटीव ड्राफ्ट आसा एक्सपर्ट कमिटीन तो दाखयला, जी एक्सपर्ट कमिटी नेमल्या सरकारान, तो ड्राफ्ट तांकां दाखयलो. तेंच्यांनी सुचोवण्यो दिला कितें, हितून मायनींग एरियाज येता इको सेन्सिटीव झोनान. समज ह्यो इको सेन्सिटीव झोनान येयलो, ऑब्वियसली मायनींग सुरू जावचेंच ना. त्यो मायनींग एरियाज आसात त्यो वगळच्यो इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान. समज त्यो जायना जाल्यार व्हडलो प्रोटेस्ट जातलो, लोक रस्त्यार देंवतले. आनी तितूंतल्यो थळाव्यो पंचायती आसल्यो, पंचायतीन सुचोवण्यो मांडल्यात हे वाठार आसा हे पासून सायडीक काडून दवरचे, कित्याक हितून लोक तेजे डिपेंडंट आसा, त्या वाठारार तेंचें पोट चलता, त्या पासून सायडीक काडून दवरचे. आनी इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा तो हांकां मातसो थळ्यांक विश्वासात घेवन हें करचो. आतां ती टीम आतां वाळपय आसा, वाळपय थंय तेंचेर हें चलता. आनी मागीर दुसरो विशय येयलो IITचो. IITचो जल्म पयलीं सांग्यार जालो, थंय विरोध जालो पर्यावरणाक मारक म्हणून ती. मागीर ती काणकोणां गेली, थंय बसून तसोच विशय. मागीर मेळावली गेले, मेळावली म्हणटा ते बरेंच पेटले. परत सांग्यार येयलें, थंय परत जाग्याची भानगडी जाल्यो. सरकार म्हणटालें हो जागो आमचो सरकारी, पूण लोकल म्हणटाले ते मुणकार शेतकार आसात ते शेतार वयतात. परत विशय स्टॉप जालो. आतां परत सांग्यार IIT येयला प्रायवेट जाग्याचेर. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना प्रसाद गांवकर आमदार आसलो, सुभाष फळदेसाय जावच्या पयलीं प्रसाद गांवकर आसलो, तो ते पासून ह्या विशयाचेर फॉलोअप करताले आनी ते मुख्यमंत्र्या कडेन मेळ्ळे ही आपली जागा आसा म्हणून. आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो कितें, आमी तुमकां कालूच सांगलेलें सेटींग जाल्ला म्हणून, हांगासर प्रसादाची सेटींग जावंक ना म्हणून तो जागो हें जावंक ना म्हणून. आनी तुमकां आमी काल सांगलेलें हेजेर आमी फुडले अपडेट आयज घेवन येतले म्हणून. तीच अपडेट आमी सुभाष फळदेसाक विचारले, खऱ्यांनीच काय तो प्रसादान दाखयल्लो जागो तुमी आतां परत हाडल्यात आनी ही सेटींग काय म्हणून. तेणी ताका चॅलेंज दिल्या प्रसादाक फुडल्यान डिबेटींनी ऑन द फेस आपूण तूं कितें तें सांगता म्हणून. तेणी ओपन चॅलेंज दिल्या डिबेटीक येवपाक. आनी जी प्रसाद तो सांगतालो, जी जागा तेणी दाखयली ती सोशेदाद, ही प्रायवेट लँड म्हणटा ती. आनी हितून सगळें क्लियर आसा कितें आतां हितून खंयची फॉरेस्ट एरिया येयना काय येना, खंय कोणाचें प्लांटेशन काय ना, इट्स अ बॅरन लँड. आनी हांगासर IIT येतली ती शुवर शॉट येतली असो विश्वास सुभाष फळदेसायन उक्तायला. थँक्यू समीप, ही खरीच व्हडली अपडेट समीपान दिल्या. IIT येतली काय ना हो फाटल्या म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां पासून गाजत आसलेलो विशय. ती जायत्या सुवातींनी गेली, जायत्या थंय तिका विरोध जालो. दर वेळा पर्यावरणाचें कारण फुड्यान येता. सो अशा वेळान IIT गोंयान येतली काय ना हो आजून लेगीत एक खरो प्रस्नच आसा. आनी तो प्रस्न फक्त IITचें बांदकाम स्टार्ट जालें आनी ती पुरायपणान आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या उपरांतूच सुट्टलो अशें म्हणया. फुडें वळया आमी आमच्या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या आमचे सब एडिटर जावन आसा. ऐश्वर्या, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज म्हणजे मया वाठारांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अंडरग्रावंड केमियाचें उक्तावण केलें. आनी उक्तावण केल्या उपरांत ताणें बरें विधान केलें की ज्यो पडींग ज्यो जमनी बी आसता पळय, पडींग आनी कम्युनिदाद, त्यो खंयच्या समज प्रकल्प येता न्हू, सो तांकां दिवपाचे. खंयच्या प्रकल्पाक न्हू न्हयकार दिवचो न्हू. समज ह्याच लागून उदरगत जाता म्हणटात. समज नवे प्रकल्प आयले जाल्यार गांवची या गोंयची उदरगत जाता. सो कोणूय न्हयकार दिवचो न्हू. तशेंच आनी एक दुसरी न्यूज म्हटल्यार आमी उसगांव वाठारांत सगळे उसगांव पंचायती क्षेत्रांत की कोयर उडयल्लो आसा. सो तो आनी तो कोयर जी पंचायत आहा उसगांवची तो कोयर काडटा, पण तें सरपंच आहा तो सांगता की थंय लोक कोयर हाडून परत उडयता. सो ताणें आतां कितें सांगलां की थंयसर आतां CCTV कॅमेरा लायतलो. सो आनी जो कोण कोयर उडयता पळय तांकां दंड दितलो अशें ताणें सांगलां. सो असो कोयर बीन करचो न्हय. आपली जशें आपूण स्वताचें घर राखता, क्लीन दवरिता, तसो आपलो वाठार या भायलो वाठार बीन दवरचो अशें. थँक्यू ऐश्वर्या. वेल विशय खरो हसपा सारको आसा. कारण कितें तर कोयराचेर कोयर उडोवप हेंचेर पाळत दवरपाक आतां CCTV लावपाची पाळी येयल्या. ही खरीच म्हणजे गंभीर बाब आसा, पण हास्यास्पद सुद्धा बाब आसा. आमी आमच्या आतां गौरेशा कडेन या, आमचो स्टार एंकर. गौरेश, तो आयज खंयची बातमी करून घेतली? आत्तां एक म्हाका अशी ब्रेकींग येयला की अहमदनगर आनी अहमदनगर अष्टी हांगासर ट्रेनीचो अपघात जालेलो आसा. म्हटल्यार भितून भीषण आग लागलेली आसा. एक ब्रेकींग न्यूज आसा, पूण तितून कितल्या जाणांक भितून दुखापत जाला, कितल्यांक तो उजो लागला हेची म्हायती आजून येवंक ना. कित्याक फक्त 25 मिनटां पयलीं ही ब्रेकींग जालेली आसा अहमदनगर अष्टी हांगासर. अहमदनगरान ह्या ट्रेनीक उजो लागलो. त्याच बरोबर इस्रो जे आसा, इंडियन सर्च स्पेस ऑर्गनायझेशन जे आसा, ते बऱ्यांतली बरी कामगिरी दिसान दीस करत आसा. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम हांच्या 92व्या जयंती निमतान राष्ट्रपती अब्दुल कलाम हांच्या एका एकेडमीन
इस्रोचे चीफ जे आसा एस सोमनाथ ते उलोवपाक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी थंयच्या स्टुडंट्सांक अशें सांगलें की इस्रो इतकी बरी कामगिरी करता की नासाचे JPL जी सायंटिस्ट आसा JPLाचे ते सुद्दां आमच्या इस्रोच्या टॅक्नोलॉजी कडेन प्रभावीत जाल्लेले आसा आनी आमच्या टॅक्नोलॉजीची म्हायती ते मागतात म्हणून ताका लागून इस्रोची एक अशी म्हत्वपूर्ण बातमी आसा. ओके, थँक्यू गौरेशान बरी बातमी दिल्या. प्रत्येक भारतीयान अभिमान बाळगपा सारकी गोष्ट. सो आता आमी नेक्स्ट आमच्या राहुला कडेन या. राहुल तुमकां डेस्का वयल्यान न्यूज दिता. राहुल आज तूं खंयची बातमी केल्या? सो आयज बातमी येयला पारयेमेळ खोलाच्यान. थंयसर फीश मिल स्टार्ट करपाचे सरकारान हें केल्लें, बट थंयच्या लोकांनी तो हेज्या फीश मिला खातीर अपोज केला आनी थंयसर ते अशें म्हणटात की हांगासर जर फीश मिल येयली जाल्यार तेंचे न्हंयो तेंचे बाकीचे जी एनवायरमेंट आसा ते सगळे हे जातले इबाडतले. सो त्या खातीर तांचो विरोध आसा. बाकीचे खंयचे आहा तर ते ओके म्हणटात, बट ते एनवायरमेंटा कडेन रिस्क घेयना म्हणटात. थंयसर आपली न्हंयो तांकां सुरक्षीत दवरपाक जाय त्या खातीर ते त्या प्रकल्पाक विरोध करतात आनी तांकां एल्टन थंयचो आमदार आहा तेणी आपलो सपोर्ट दाखयला. सो ते फुडें जी कितें स्टोरी आहा ती तुमकां सगळी मेळटली आमच्या 7 PM बुलेटिनान. सो आता एक लास्ट बातमीची अपडेट हांव तुमकां दिता. आयज जे गोंयचे शॅग ओनर्स आसा, शॅग ओनर असोसिएशनाचे जे सगळे वांगडी आसात तेंच्यांनी मायकल लोबो, आमदार मायकल लोबोच्या अध्यक्षताये खाला मंत्रालयान पर्वरी वचून मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्या. म्हत्वाचें सांगपाचें हांगा अशें की गोंयान दर वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत पर्यटन हंगाम सुरू जाता आनी तो टील मे पर्यंत चलता आनी ह्या काळान म्हणजे सप्टेंबरा मेरेन सगळे शॅक घालून ते काम पुराय करपाचें आसता आनी जो पर्यटक गोंयान येता ताका ह्यो सर्विसीस मेळपाक जाय. पण सद्या अशी परिस्थिती आसा सद्या की गोंयान शॅक घालपाचें सोडूनच घाल, शॅक अलॉटमेंट खंय म्हणजे ती सुवात जी आसता ते सुद्दां अलॉटमेंट जाल्ले ना. शॅककार बेजारल्यात, पर्यटक बाबडे बुचकाळ्यान पडल्यात की गोंयान आयल्या खरें दर्यादेगो आसा, शॅक ना आनी हो सगळो सावळो कारभार पर्यटन खात्या कडल्यान जाता असो आरोप मायकल लोबोन केला आनी मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. ही सगळ्यो बातम्यो ज्यो तुमकां आमी आयज ज्यो बारीक म्हणजे त्याची इनसायट आमी तुमकां दिल्या, ह्यो डिटेल बातम्यो तुमकां आयज पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या गोमंतक टुडेच्या 7 बुलेटिनान. तुमी नक्कीच पळयात गोमंतक. रश्मी नरसे, कॅमेरामॅन यश अडारकारा सयत. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.